काल मन की बात या कन्सेप्टा भितर ताणें स्पेशल उल्लेख केलो की सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती आणि तशीच बिरसा मुंडाची जयंती सगळ्या देशवासियांनी खूब धडाक्यान मनोवची आणि सरदार वल्लभभाई पटेलांचे चरित्र जीवन जे आसा आणि तशेंच बिरसा मुंडाचें जीवन जे आसा न्ही सगळ्या देशाच्या तरुणां समोर बाकीच्या लोकां समोर दवरचें सगळ्याचो आव्हान सगळ्यांक केल्लें आसा आनी ताचोच भाग म्हणून जे आसा न्ही आमी गोंयांत जे आसा न्ही की हाजे भगवान बिरसा मुंडाची जयंती फाटल्या वर्साक आमी मोठ्या दबाज्यान मनयल्ली पण ह्या वर्साक आनी ती दबाज्यान मनोवची आनी त्या तातूंतल्यान बिरसा मुंडाची संपूर्ण जीवन जे आसा न्ही ती आमच्या गोंयच्या जनते समोर येवची आणि ताची प्रेरणा घेवन जे आसा न्ही की अनेक बरी कामां सत्कारी की आदर्श नागरीक जावची अपेक्षा आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जो प्लॅन केल्लो आसा की 15 नोव्हेंबर ताची जयंती आणि त्या दिसा 15 ते काणकोण पर्यंत जे आसा न्ही आमी हो कार्यक्रम करपाक सोदता आणि पयलो कार्यक्रम 15 वेळो की हुतात्मा स्मारकात तशेंच बिरसा मुंडाच्या प्रतिमेक हार घालून जे आसा न्ही ते जातलें आणि एक भव्य रॅली मोटरसायकल रॅली ती रॅली हांगा हुतात्मा स्मारक आमच्यान सुरू जातली आणि त्या रॅलीचें उद्घाटन जे आसा न्ही आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे करतले आणि काणकोणांत पूर्ण परिसर फिरले उपरांत आसा न्ही सांजचे रवींद्र भवनांत आसा न्ही काणकोणचें नवीन रवींद्र भवन आसा ताचो समारोप जातलो आणि ह्या समारंभाक आमचे केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उईके हे ह्या समारोपाच्या कार्यक्रमाचे